नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सोलकडी लसूण घाली नासतना। ही हांवें एक वळ्याची सोय घेतल्या, म्हळ्यार अर्दो नाल्ल। तातूंत हांव एक हरवी मिरसांग घालता। हातूंत उदक घालून बारीक वाटून घेवया। पयलीं आमकां बारीक वाटून घेवपाक जाय। पळयात, अशें करून बारीक वाटून घेवपाक जाय। वाटून जाल्या नंतर कडी आमकां गाळून घेवपाक जाय। हातून थोडे उदक घालून परत एकदा वाटून घेता। हे पळयात, परत एकदा वाटून घेतले। आता गाळून घेऊया। कडी वाटून तयार आसा। आता हाका फोडणी दिवपाक जाय। हातून आमी लसूण घालूंक ना, ताका लागून फोडणी दिवपाक जाय। कडयेन घालूया चवी पुरते मीठ। लसूण घालूंक ना म्हणून अर्धो चमचो साखर घालता। आणि आता हाका फोडणी दिवपाक जाय। एक चमचो हांवें खोबरेल तेल घेतला। आता हे तेल हांव तापोवन घेता। तेल हांवें बरें तापोवन घेतलें। तातूंत हांव अर्धो चमचो सासवां घालता। एक चिमटी हिंग घालता। ही फोडणी आता हांव कडयेन घालता। मिक्स करून घेऊया। तातूंत हांव घालता सोलां। ही हांवें 4 सोलां उदकान भिजत घालून दवरलेली, ती घालता। बरें मिक्स करून घेऊया। ताजेर हांव थोडीशी ओली कोथमीर घालता। मिक्स करून घेऊया। पळयात, कडी आमची तयार आसा, रेडी आसा। लसूण घाली नासतना केल्या ही कडी। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।